घोषणा द्या. भारतीय जनता पार्टीचा हांव प्रजय फर्नांडीस, पंच विलेज पंचायत आरंबोल, आणि आयज आमी मनीषा कोरकाणकर हाच्या प्रचाराक भोंवता. आतांच आमी श्री देव रवलनाथ हाच्या पांयां पडोन ताचो आशिर्वाद घेवन आतां भायर सरल्या. आनी जे पळय आमकां दिसता आयज एवरी डे आतां 8 दीस जाले भोंवता, एवरी डे आमचो लोक वाडता, आमची जी सपोर्टर वाडता. सो ते बरें आमकां दिसता की आमच्या मनीषा कोरकाणकराची जीत ही शुअर जातलीच, आनी ताका आमचो MLA जीत आरोकर हाचोय सपोर्ट आहा. तेच परी दुसरो आमचो आदलो MLA सोपटे भाई ताचोय सपोर्ट आहा. सो जे पळय आमी आतां भोंवता ते पळय आमकां दिसता की तेची जीत ही शुअर आसतलीच. थँक्यू. आतां सगळे आमच्या फूल आरंबोल जावं कोरगांव दुसऱ्यो विलेज केरी आनी पाले हांच्या लोकांक सगळ्यांक विनंती करता की संतोष म्हणटा कित्याक तो आमचो एक आदलो फ्रेंड, आनी तो जे पर्यंत तोय आदी काम करता, वावर करता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक केन्नाय ताका आपयलो काय तो येता. सो हे फुडें तो आसतलो आमच्या वांगडा सपोर्ट, म्हणजे काम करपाक वावर आपलो काम चालू दवरतलो. सो मागता सगळ्या लोकां लागीं आमच्या मनीषा बायक जाता तितल्या वोटी, म्हणजे खूब मतांनी ताका जिखून दिवचें म्हणून. थँक्यू. मनीषा संतोष कोरकणकर म्हाका भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांची संयुक्त उमेदवारी येत्या त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक मेळिल्ली आसा. आयज आमी श्री देव रवळनाथ यांचे दर्शन घेवन आयज हरमल गांवांत आमी प्रचार करतले. तर हांव सांगूंक सोदता की आमचे जे भारतीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते आसात त्यांचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा. आमचे भारतीय पक्षाचे आमचे ज्येष्ठ नेते आसात, मांद्रे मतदारसंघाचे माजी आमदार श्री दयानंद भाई सोपटे, तसेच आमचे मांद्रेचे आमदार माननीय श्री जीत भाई आरोलकर, पेडणेचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर, आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते आणि हांगा जमिल्ले सगळे माझे आमच्या गावचे पालये हरमलकेरी गावचे सरपंच उपसरपंच यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान माझो विजय निश्चित जातलो हेची म्हाका आशा आसा. भारतीय जनता पक्ष आणि मांद्रे मतदार मंडळातले आणि आमच्या हरमल मतदारसंघ ZP पंचायत इलेक्शनाच्या संदर्भात आमकां सौभाग्यवती मनीषा संतोष कोरकाणकर ही उमेदवार जाहीर झाली आणि आम्ही त्याचा प्रचार सुरूय केलो. प्रचार बघता आणि सगळ्यांची उपस्थिती बघता असे दिसता की नक्कीच आम्ही तो विजय प्राप्त करतले. सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी असेच काम करून पुढचे दिवस आहात ते बी असेच काम करून असेच काम करतले आम्ही आणि भरघोस मतांनी तांकां निवडून हाडून विजयी करतले. धन्यवाद. जिल्हा पंचायत निवडणुकीक आज मनीषा कोरकाणकर ही फॉर्म भरून आयज प्रचाराक चालू केल्ले आसा. आयज तेणी खरेंच एक उमेदीची गोष्ट आसा. सगळे कार्यकर्ते जमलेले आसात आणि खरेंच भरघोस मतांनी आयज ताका निवडून दिवप हे आमचेच काम आसा. सगळ्या कडेन फिरोवन कोरगांव पर्यंत हे पर्यंत सगळ्याक हे जावन खऱ्या बहुमतांनी ताका निवडून दिवप हे आमचें काम आसा आणि आमी तें करतलो. इतकें सांगून मी 2 शब्द माझे. खरेखरच भाग्यवान आसा, कारण सबंद जगाचेर ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान वर्चस्व गाजयलें अशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्याच्या पक्षाचे आज आमी सदस्य आसा. खरेंच आमकां अभिमान आसा आणि सरकारान आज आमची जी जिल्हा पंचायत सदस्य आहा सौभाग्यवती मनीषा कोरकाणकर हिचेर विश्वास दाखयलो आणि एक सामान्यातल्या मनशाक आज हेजे व्हडली भारतीय जनता पक्ष तिकेट दिता. म्हणजे हाचो अर्थ की गांवोगावी सबंद घरोघरी आज भारतीय जनता पक्षाचें कार्य कितें आसा हें सगळ्यांक कळलेलें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली भारतीय जनता पक्षान गोंयांत जो अफाट असो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी त्याच डेव्हलपमेंटा लागून हांगा प्रत्येक जाण एक जस्ट फोन गेलो मेसेज गेली काय हांगा
सगळी कार्यकर्ते हांगा मुद्दाम हांगा वोटर्स मुद्दाम भारतीय जनता पक्षा खातीर येता कारण भारतीय जनता पक्षाचें काम करप हें निस्तेंच काम न्हय तर ही भारताची सेवा आसा आनी ही सेवा आमी ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून घरोघरी आज करीत आसा जे पद्दतीन नरेंद्र मोदी काम करता ते त्याच पावलाचेर पावल दवरून डबल इंजिनाचें सरकार घेवन आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री बाप प्रमोद सावंत हांगा काम करता आनी त्याचीच प्रेरणा घेवन प्रत्येक कार्यकर्तो घरोघरीन ज्या पक्षाचे दिल्ले काम दिल्ली योजना दिल्ली जे कार्य आसा ते करून आज तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.